मंगळारा गोय मुक्ती दिसा निमतान मुरगांवान फाटली 9 वर्सां जाली मुरगांवच्या राजाच्या मार्फत मॅरेथॉन जाले। भुरग्यां मदीं खेळाची उर्बा उरपा खातीर मुरगांवचा राजा संस्थेन ही सर्त आयोजीत केल्ली। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आम्ही करचो म्हणून तुमच्या लागीं मागता। आयज चोरी जाता जाल्यार फाटीं रावचें न्हय, कितें फुडें सोरात आनी त्या चोराक घोट धरून दाखयात। घोडेक हांवें जागो म्हाका जागो मेवला तो तुमकांय घोडेक मेळोंक शकता। हे आमी गोंयकार एकलो गोंयकार हे विसरूंक फावना आनी गोंया दुसऱ्याच्या हातांत दिनाकात। गोंया तुम्ही सांबाळून गोवा मुक्ती दिन हे आमी आयजूच न्हय 10 वर्सां गेली 9 वर्सां जाली आमी रेस ऑर्गनायज करता। एक जायते टायम म्हणटा ते पळय इंडोर भुरग्यां आहा ते इंडोर गेमी म्हणटा, आउटडोर काय जायना। एक स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट भुरग्यां भितर उरपाक जाय, तेका लागून एक मुरगांवचा राजा च्या आशिर्वादान आमी एक एवरी गोवा मुक्ती दिन 19 डिसेंबराक हो प्रोग्राम आमी करता। तसोच हाल्लीच एक बँक रॉबरी जाल्ली। आयज गोवा मुक्ती दिन जावपाक जायते मनीस धाडशीपणा करून आयज ते जे गोवा खातीर झगडले तेका लागून आमचो गोवा मुक्त जालो। तसोच एक बारीकशें कार्य अशें दिसता बँक रॉबरीन ते चोराक धरपाक जो एंटोनी बाब जो म्हापसाचो आहा तेणी जायतो एक मेजर रोल प्ले केलो। तेका लागून म्हाका अशें दिसलें की आयज गोवा मुक्ती दिना दिसा आमच्या मुरगांवच्या राजा तर्फे आमी तेचो सत्कार करपाचो। तेका लागून एक तो गोवा मुक्ती दिना दीस एक सत्कार सोहळा सुद्दां आमी एक तेजो दवरला। असो एक आमचो प्रोग्राम फक्त आमचो मेन उद्देश आसलो की एक युनायटेड रावपाचें। युनायटेड वी आर, युनायटेड वी स्टँड हो आमकां मॅसेज लोकांक दिवपा जाय। भुरग्यांकूय आमकां दाखोवपा जाय की बाबा एंटोनी बाबान कितें केलां, आमी गोंया खातीर बारीक बारीक कॉन्ट्रिब्यूट करपाक जाय गोंया खातीर। हो आमचो मेन मॅसेज आमकां लोकां कडेन पावोवपाक, स्पेशली म्हापसासून आमी वास्कोकार जावन म्हापशाचो तो एंटोनी बाब तेका सत्कार करपाचो हांवें आमचे मुरगांव कमिटीन डिसायड केलें।